This program is brought to you by Ajio. नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी ऑब्वियसली आयचो विशय जो आसा तो डिफेक्शनाचो आसा. डिफेक्शना उपरांत जें कितें घडलां ताचो आसा. आनी त्याच बरोबर सरकारान अकस्मात एक निर्णय घेतला की जे सरकारी कर्मचारी काम करचे नात तांकां खंय रिटायर करतले. आनी खरेंच जातलें काय कितें आनी सरकारी कर्मचारी काम कित्याक करनात, कारण काम करनात हें आतां सरकारान स्वताच मान्य केलां. अशी परिस्थिती आसा. तीन आमचे एडिटर्स म्हजे बरोबर आसात. जोयल आफांचो द गोवन एवरीडेचे, पांडुरंग गांवकर गोवन वार्ताचे संपादक आनी किशोर नायक गांवकर गोवन वार्ता लायव्हाचे संपादक. आनी इंट्रस्टींग गजाल अशी, आमी लास्ट टायम जेन्ना तिगी जाण बशिल्ले तेन्ना म्हाका दिसता थंय फुटप चलतालें. तें फुट्टा तें आमी आमच्या तुगेल्या दोळ्यांनी पळयलें. आतां ताका फुटकी नशीब म्हणप काय फुटकी घडणूक म्हणप काय फकत फुटप म्हणप, हाजेर आमी त्या दीस चर्चा करपाचो प्रयत्न केलो. पण ताजो फॉलआवट कितें जातलो हें म्हाका दिसता अजून मेरेन खूब जाणांक लक्षांत आयिल्लें ना. ताजो कॅबिनेटाचेर कितें परिणाम जातलो, ताजो सरकाराच्या कंपोजिशनाचेर कितें परिणाम जातलो, ऑन ग्रावंड वोटींग पॅटर्नाचेर कितें परिणाम जातलो. सो पांडुरंग, आय विल स्टार्ट विथ यू. हें जर पळयलें नाटक, कारण खूब जाण मंत्री सद्या मातशे अशे काचाबूल जावन आसात, आपल्याचेर गद येता काय, आपल्याचेर गद येता काय म्हण. सो दिगंबर कामत बी हे जे सगळे दिल्ली गेल्ले ते दिल्ली सावन गद घेवन आयल्यात काय कितें घेवन आयल्यात? सगळ्यांक खबर आशिल्लें आनी ते जातले बीन की जे 8 जाण पक्षांतर करून भाजपात आयल्यात तातूंतल्या 3 जाणांक मंत्रीपदाची हे आसा ऑफर आशिल्ली आनी तांकां ते पद्दतीन तयारी चल्ल्या सद्या की त्या कशा पद्दतीन तांकां अकोमोडेट करप ते भितर. सो दिगंबर कामत हांकां ते सिनियरिटी तेजी जर पळयली, एक चीफ मिनिस्टर हांकां पळयल्यार एक मोठ्या हेजी उपमुख्यमंत्री पद किंवा एखाद्या बरी म्हत्वाची खाती अशी मेळूं शकतात. हेजें एक हे आसा. म्हणजे सगळे पळयतकच अशी विश्लेशण एक करूं येता की मंत्रिमंडळात फेरबदल जातले. आतां सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें आसा की फाटल्या 3-4 म्हयन्यान म्हणजे सरकार स्थापन जाल्या पासून ते आतां मेरेन कांय मंत्र्यांकडे अति म्हत्वाची अशी चड खाती आशिल्ली, 3-3, 4-4 खाती आसात. सो अशा मंत्र्यां मदीं सगळ्यांत पयलीं जे आसा अशा मंत्र्यां मदीं सद्या अस्वस्थता आसा की आपली खातें वयतले काय मंत्रीपद वयतले ते. दुसरें एक अशें आसा की मंत्रिमंडळात कांय चेहरे आसात जे पयल्याच फावटी मंत्री जाल्यात किंवा अशें आसात की तांची जी एक्टीव हे आसपाक जाय आशिल्लो, मंत्री म्हणून जशें काम आसपाक जाय आशिल्लें तशें फाटल्या 3-4 म्हयन्यांत दिसूंक ना. अशेंय कांय मंत्री आसात. कांय सिनियर आहात तांचे कडेन कामाचो म्हणजे जो प्रेशर जो आहा तो हे करपाक जायना. अशेंय कांय मंत्री आसात. सो तातूंतले कांय मंत्री अशे ह्या खातीर अस्वस्थ आहात की आपलें मंत्रीपद वयतलें हांकां खबर आसा. हे 2 अस्वस्थता आसात. कांय जाणांची खाती वयतली म्हणून कांय जाण अस्वस्थ जाल्ले आसात, डिस्टर्ब जाल्यात. आनी कांय मंत्री जे आसात ते आपली मंत्रीपदां वयतली हे जवळ जवळ निश्चित जाल्ल्या कारणान डिस्टर्ब आसात. ह्यो दोनूय गजाली आसात. सो खात्यां मदीं फेरबदल आनी मंत्रिमंडळा मदीं फेरबदल म्हाका दिसता पक्षांतरा उपरांतचे पयली जी ह्या घडामोड आसतली ती फुडल्या एक 10 दिसां भितर जावं शकता. ते कितें पितृपक्ष बी सोदपा रावल्यात? पितृपक्ष बी म्हणजे वचपाक रावले ना, ते घेवपाक रावल्यात काय म्हणून? पितृपक्ष अजून म्हाका एक म्हत्वाचें हे दिसता की ते दिल्ली जेन्ना गेल्ले 2-3 दीस रावन दिल्ली जेन्ना आयले की पक्षाचे हायकमांड जे आसात म्हणजे इवन प्रायम मिनिस्टर तांकां मेळोंक ना. सो असे कांय लिडर आहात जांचे कडेन मेळप, तांचे कडेन डिस्कस करप आनी ताच्या उपरांत डिसिजन घेवप अशें एक ठरलें आसता. दुसरो विशय आतां पितृपक्षाचो आसूं येता ते सोंपल्या उपरांत एक दसऱ्याच्या मुहूर्ताचेर बी कितें करचें अशें मलंगण अशा प्रकारचें हें आसूं येता. पूण म्हाका दिसता भोवतांशी अशें आसा की पार्टीचे बरेच लिडर तांकां मेळोंक ना, खास करून प्रायम मिनिस्टर. सो हे सगळे कन्सल्टेशना उपरांत हो डिसिजन जातलो अशें म्हाका दिसता. Hi Joel, how are you looking at this now? Because everybody is anxious and there is very strange secrecy and mystery behind what's going to happen. So प्रत्येक जाण सद्याक तुगेली डील अशी जाली, डील तशी जाली, ह्या 3 जाणांची अशी जाली, उरिल्ली 4 जाणां अमकी मेळ्ळे, उरिल्ली 2 जाणांक अमकी मेळपाचें आसा, हेंच आमी आयकतात हें जायत सावन. How are you looking at this? Pramod, if you see the entire spectrum of this moving and joining shaking exercise, no MLA is going to just walk out of the Congress and join the BJP for nothing. I mean, first of all, let us be very clear that there is something in it for all.
So whether in terms of portfolio, ministership, or whatever you call it. Now, having said that, BJP के बरूच त्रास पडटले भितरल्यान एडजस्टमेंट करपाक, कित्याक now they have taken Digambar Kamath. Alex Equerra also is a senior person there. So if you are going to accommodate them, even if Digambar Kamath, you cannot just take Digambar Kamath and just say that we are not giving you anything. आता Digambar Kamath आयलो आनी तो म्हणपालो no commitment, I have just gone just like that and all. Nobody is going to believe that. So when you are accommodating Digambar Kamath, you will have to accommodate him at somewhere at the top level. At least your first 2-3 ministers. Having said that, when you are placing him there, you will have to shift those kind of portfolios. Now, who are the people who are having the heavy portfolios? The CM himself, Vishwajit Rane. So, these are the top 3-4 people who will have to have kind of some kind of this thing. And Movin is another one. So, obviously, some people will be hurt there. There will be some kind of there. It is to be seen now how BJP manages this internally and how they try to keep them happy. किशोर, किती दिसता की ही जी सर्कस आसा हाका आमी तारेवरची कसरत बी म्हणपाचें काय मुख्यमंत्री सहज तुगेलो चलून वतलो हातूंतल्यान? ना, तारेवरची कसरत नाच ही. हे जे सगळें जे जालां तो हो माळ जो घातलेलो पळय तो केंद्रांतल्या नेतृत्वाक विश्वासान घेवनूच हो तेंच्यांनी भरणी माळ घातला. आनी ह्या भाळान कोण पातकार, बाकीचो कोण, सगळें हें ठरलेलें आहा. आतां ऑब्वियसली जशें जयलान आनी पांडुरंगान सांगलें तशें की मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलोच. हे जे येयल्या ते सगळे तांकां देवान बिवान जेन्ना फूल परमिशन दिल्लेलें आहा तेन्ना तांकां आतां कशें एडजस्ट करप हो खरोच एक BJPच्या नेतृत्वा खातीर तो टेन्शनाचो विशय ना, पण हांगासरल्या लोकां खातीर तो टेन्शनाचो. कारण जशें आतां पांडुरंगान सांगलें ते CM विश्वजीत राणे, मोविन गुदिनो हे 3 पयले जर आमी मंत्री धरले गेले त्यांच्याच कडेन सगळ्यात महत्वाची खातीं आहात. आतां जेन्ना मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो तेन्ना ह्या मंत्र्या कडलीं खातीं नव्या मंत्र्यांक दिवप हे तांकां परवडटलें काय कितें, किंवा तांकां तें सस्टेन जातलें काय कितें हाचो आमकां विचार करचो पडटलो. आतां सगळ्यात स्ट्रॉंग मिनिस्टर म्हणटा तो विश्वजीत राणे, तेजे कडेन TCP आसा, फॉरेस्ट आसा, मागीर हेल्थ आसा, मागीर तुजें अर्बन डेव्हलपमेंट आसा, वुमन एंड चायल्ड आसा. ऑब्वियसली नवीन जेन्ना फेरबदल जातलो तेन्ना विश्वजीत राणे कडले एक खंयचे तरी खातें किंवा 2 खातीं ही त्या नवीन मंत्र्याक दिवचीच पडटलीं. सो विश्वजीत राणे ती बरे पद्दतीन काडून दितलो काय कितें मुख्यमंत्र्याक स्वता कडच्यान घडये 1-2 काडून दिवची पडत. म्हणजे मुख्यमंत्री कितें करतलो, आपली पयली 2 दितलो पळय, आपूण दिली म्हणटकूच तुका आतां तुजी 3 दिवचीच पडटलीं अशें एक उदार मनान दाखोवं शकता तें, कळ्ळें तुका. पूण सांगपाचें तात्पर्य कितें की 40 पैकी 33 आमदार आसोन BJP एक स्ट्रॉंग पार्टी किंवा स्ट्रॉंग गव्हर्नमेंट अशी जी कितें इमेज आतां जे दाखोवपाक सोदता, ह्या स्ट्रॉंग इमेजी फाटल्यान ही जी वीक मेंटेलिटी आतां जी जावपाक सुरवात जाल्या, मोठ्या घराचे वासे पोकळ बी असले, सो ते आमकां एज अ पब्लीक म्हणून आमकां मारक हें, कारण ते परफॉर्म जर करचे ना तेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट हो आमचेर जनतेचेर पडटलो. पयर उठान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंच्यांनी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगलें की गोविंद गावडे हो आमचो एकटोच ST समाजाचो मंत्री ह्या सरकारान आसा, सो जर तुमी मंत्रिमंडळ फेररचना करतले जाल्यार गोविंद गावडेच्या बाबतींत मात्र तुमी ताका हात लावचो न्ही अशें जेन्ना एक संस्था येवन डायरेक्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेता, हाचोच अर्थ मंत्र्या मदीं अस्वस्थता आसा. आनी ही अस्वस्थता आमकां गोंया खातीर कितपत बरी काय कितपत वायट हें आमकां विचार करचो पडटा. कारण व्यवस्थीत चलणारें सरकार तुमी विनाकारण ही अस्वस्थता तुम्ही ओढून जी घेतल्या ती राज्याक मारक अशें म्हाका दिसता. हय पांडुरंग, मोठ्या घराचे वासे पोकळ बी म्हणटा पळय तशी परिस्थिती. आनी तुका दिसता की अशी जेन्ना घडणूक जाता तेन्ना एक समाजा कडच्यान एक रिएक्शन अपेक्षीत आसता. आमची रिएक्शनां म्हाका दिसता आतां मोर ऑर लेस फक्त फेसबुकारूच येतात. सो वी हॅव बिकम कीबोर्ड वॉरियर्स, आनी ऑल कीबोर्ड वॉरियर्स तुगेले आमकां टायम मेळटा तसो टक 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 करून ते मोबायलाचेर किंवा लॅपटॉपाचेर ते कीबोर्ड धाडायतात आनी आपल्यालो राग काडटात आनी आमचो राग थंय सोंपता. सो ह्या अशी जेन्ना एक घडणूक जाता, जेन्ना जो राग तुगे सोशल मिडियाचेर व्यक्त जाता तो समाजात भितर प्रत्यक्ष रितीन व्यक्त जाल्लो आमकां दिसत ना. हें आमी आतां फाटली परत परत पळयतात. हातूंतल्यानूय त्या राजकारण्याक इल्लें धाडस इल्लें चड मेळटा काय कितें असली गजाली करपाच्यो?
हय एक प्रमोद की काँग्रेसीक अशी अपेक्षा आशिल्ली जेन्ना 10 आमदार फुटले तेन्ना लोक गोंयकार ओगी रावले. आतां जेन्ना परत जेन्ना एक अशी तयार जाल्ली की फुटो शकतात म्हणून सो काँग्रेसीन पयलींच एक हें केलें की एफिडेवीट फायल करप, कॉन्स्टिट्युशनाचेर हात धरून शपथ घेवप, देवा मुखार मशिदीन वचून चर्चीन वचून गाराणी प्रार्थना सगळें करप हें सगळें केल्लें काँग्रेसीन. हे इतले जावन सुद्दां काँग्रेसीचे सगळे प्रयत्न जेन्ना फेल ठरले तेन्ना काँग्रेसीक अशी एक अपेक्षा आशिल्ली की लोक जागे जावचे, लोकांनी बोवाळ करचो, लोकांनी आंदोलन मोर्चा कितें करचें म्हणून अशी एक अपेक्षा काँग्रेसीक आशिल्ली. पूण तशें कांय जावं ना. अशें तुवें म्हटलें अशें की आमी सगळे सोशल मिडियाचेरच कीबोर्ड वॉरियर्स जाले आमी सोशल मिडियाचेर येयला आनी ताचेर बरयलें आमी की लोक जो मेरेन जागृत जायना ताका दोनच गजाली ह्या गजालीक आडोवंक शकतात. पक्षांतर म्हणटा ताका दोन गजाली आडोवंक शकतात, एक लोक आनी दुसरो कायदो. सो कायद्यान तांकां पळवाट दिल्या, लिगल तेंणी केल्लें आसा हे पक्षांतर. आनी दुसरो विशय उरला लोकांचो. लोक जागे जायना, लोक म्हणटा की आमी वोटिंगेन शिकयतले, तर वोटिंग करतलो जाल्यार 27 मेरेन रावपाक जाय आमकां. सो लोकांची काय हें ना. आयज जे गेल्ले काँग्रेसी ती एक थोडीच बडका आशिल्ली, सो तांकां व्हडलोसो हें ना, जाल्यार पुलिसांनी तांकां अशेंच धांवडावन घातलें. जर आंदोलन जातलें आनी ही पक्षांतरां जमतलीं जाल्यार मतदारांनी तांच्या कॉन्स्टिट्युशनांतल्या मतदारसंघातल्या लोकांनी आनी गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. जशें घडटा अशें म्हाका हांगा अजिबात दिसना. उरलो विशय हेजो बीजेपीचो तुवें म्हटलें की व्हडल्या घराचें पोकळ अशें म्हणून, आनी हेणी हेजो उल्लेख केलो गोविंद गावड्याचो, जाल्यार म्हाका सांगून दिसता की सभापती पद सुद्दां आहा तें त्याच मोठ्या हेजें सभापती पद हे घटनेचें हेजें पद तें. सो ताचेरूय तांचो मनीस आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता गोविंद गावड्याच्या समर्थकां मदीं किंवा उटाच्या मदीं ती चलबिचल आतां जाल्ली आसा. ती म्हाका अशें दिसता की खंय तरी तांकां एक कुणकुण लागलेली आसा, चावूल लागल्या की कितें तरी संकेत तांकां एक मेळ्ळेले आसा की कितें जावं शकता कितें काय म्हणून. सो ताका लागून तांच्यांनी म्हाका दिसता पयलींच येवन ती हें केल्लें आसा. तितकें हें जावपाची गरज ना, कारण डिसिजन अजून जावपाचें आसा, निर्णय जावपाचो आसा. ताचो दुसरो जो आसा गणेश गांवकर, तो सुद्दां जीटीडीचो चेअरमॅन आसा. जीटीडीची चेअरमॅनशीप जी आसता ती सुद्दां एका बऱ्याच लेवलाची आसता. म्हणजे ताका आर्थीक वेव्हार हे जे आसा बजेट रिप्रेझेंटेशन म्हळ्यार कितें. हय हय आनी रिप्रेझेंटेशन म्हळ्यार कितें. करेक्ट. सो म्हाका हें दिसना की मोठें कितें बीजेपी मुखार संकट आसा अशें म्हणजे किशोरान मे बी किशोर दिसले आसतले, पण म्हाका दिसना, कारण ताच्या कडेन आतां अशी परिस्थिती आसा बीजेपी कडेन की कोण बेजार आसा पळय तो कितें करूं शकता काय आतां काय करूं शकना तो मनीस. 27 मेरेन तेणी बीजेपीन रावपाक जाय नाल्यार सोडपाक जाय. सो तूं बीजेपीक हांव म्हणटा चीफ मिनिस्टराक आनी बीजेपीक इतकी पावर येयल्ली आसा की ते कसलीय डिसिजनां घेवंक शकतात, कोणाचेय खातें ते काडूं शकतात आतां आनी कोणाचें मंत्रीपद ते काडूं शकतात. सो तुगे सारकें की इलेक्शन 27 हे सद्याक 28 जाल्यात कळ्ळें तुका. सो अशी परिस्थिती आहा. सो 27 मेरेन 28 27 मेरेन 28 अशी सद्या परिस्थिती आहा. बीजेपीक अजिबात भिरांत ना की कोणाक काडल्यार प्रॉब्लेम कितें जातलो काय म्हणून, कोण आतां काय करतले अशें परिस्थितीन ना, त्या कंडिशनान ना. वयरूय बीजेपी बसलेली आसा आनी वयर जे बीजेपीचे लिडर आसात ते लक्ष दवरून आहा. सगळ्यांक खबर आहा कितें घडटा ते, आमी सगळ्याच उक्त्या दोळ्यांनी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. पूण त्या खातीर हांव म्हणटा की बीजेपीक भिवपाची गरज ना. बीजेपी कसलोय डिसिजन घेवंक शकता, कसलेय 20 जाणांची सत्ता आशिल्ली ती 27 क्रॉस करून आतां 28 जाली. सो अशी सद्याक परिस्थिती आहा. लोकांचो रिस्पॉन्स असल्या घडणुकांनी, मोठ्या घडणुकांनी जंय अशी मास लेवल पक्षांतर जाता, डू यू थिंक एज अ सोसायटी वी हॅव रिड्यूस्ड अवरसेल्स टू कीबोर्ड वॉरियर्स अँड आय वोंट कॉल पेपर टायगर्स बट प्रोबेबली डिजिटल टायगर्स. Pramod, we are faced with a situation which is completely out of our control now. You know, it is कीबोर्ड वॉरियर्स तूं म्हणटा तें सारकें की खूब आमी सोशल मिडियाचेर पळयलें तांकां हे दॅट गॉड जोक एंड अदर थिंग्स very creative marks to creativity. But तेजे भायर if you go to the villages and see the people's response, there is a kind of a mixed response. There are some people are very angry about what has happened, and some people who are very close to those MLAs have taken it in their stride and say okay fine, आमी आसा तुजे भायर. तेजे भायर आनी कांयच करूंक शकना हिंगा, because what best you can do is just vent out your anger and say something there, and all. Beyond that nothing you can do. We are in a situation where the BBGAV has taken helpless complete control. You are saying Janta is helpless right now. Yeah. Now what Pandu has said, there are two. One is that people's response, second is legislature. Now is the government at the center in a position to tweak the anti-defection law given the situation? So what tweaking would you like? That's what, tweaking in the sense 2/3 majority जे राहता defection चलता ते alone आनी कितें करपाक जाता 3/4 करपाचें
कांयच कोणाकय वचपा जाय रिजायन जावन परत लोकां म्हऱ्या वचा But they will not do it. रिजायन जावन लोकां म्हऱ्या वचा But they will not do it because this is benefiting the BJP. So why should they do it? I mean, if at all, if it is benefiting them, why they will tensions कित्याक पाड घालतले ते? So no government which is in power is going to do this. So at the end of this whole thing, you know, it's got a kind of a desperate situation where you have to accept it and move on. हो जो मुद्दा न्ही किशोर समाजाचो की एक समाज आतां पत्रकार परिशद घेता मागीर फाल्यां आनी जर खंयचे मंत्री हात लायलो ताजो समाजांतलो पत्रकार परिशद घेतलो दबाव तयार करपाचो प्रयत्न करतले तुका दिसता राज्याच्या मंत्रिमंडळाचें कंपोजिशन हें समाजाच्या रिप्रेझेंटेशनाचेर आसचें काय तें मेरिटाचेर आसचें की खंयचो मंत्री खंयचें खातें चड बरे तरेन हाताळपाक शकता ह्या गजालीचेर आसचें काय थंय बी बिकॉज ऑफ द कायंड ऑफ सोसायटी वी आर इन सामाजीक रिप्रेझेंटेशन दिवचें कारण प्रत्येक खेपेक हो मुद्दो येतलो की कोणाकय जर हात लावपाचो आसा कोणाकय जर काडपाचो आसा प्रत्येक खेपेक हो खंयचे नाल्यार खंयचे समाजाचो मुद्दो उपस्थित जातलोच कितें आसा प्रमोद जाणा एडमिनिस्ट्रेशनानूच फक्त मेरीट आनी कॅपेबिलिटी किंवा प्रत्येकाची काम करपाची कुवत हे सगळ्यो गोश्टी एडमिनिस्ट्रेशनान येतात पॉलिटिक्सान हेका कांयच लागना पॉलिटिक्सान तूं सदांच पळय की बरो मनीस हुशार मनीस आतां दोतोर चंद्रकांत सावंत दोतोर तो दोतोर प्रमोद सावंत दोतोर तो तेच्या कडेन हेल्थ वचप अशें आमचें दिसता अरे तो दोतोर तेका हेल्थांतलें बरें कळूंक शकता पूण जो मनीस एका प्रोफेशनान आसता तेच्या कडेन केन्नाच तें मंत्रीपद येना मागीर ती कसल्या गणितान ते करतात हांव पयर विचार करतालो की लायन हेल्पर पोस्टाक ग्रॅज्युएट MA इंजिनियर हेंच्यांनी एप्लाय केला खांब्यार चडटात आनी खांब्यार चडलेली फिजिकल टेस्ट पास जाल्या उपरांत त्या लायन हेल्पराक सुद्दां रिटर्न टेस्ट दिवची पडटा जाल्यार हांगा मिनिस्टर जो कायदे तयार करता एमेंडमेंट तयार करता तेका कसल्याच रिटर्न टेस्टीची गरज ना तेका काय खबर आसूंक जाय काय ना ते खबर खातीर टेस्ट इलेक्शन न्ही एक्झॅक्टली सो टेस्ट इलेक्शन जर तूं म्हणटा जाल्यार कालूच हांव एकट्या एडवोकेटा कडेन उलयतालो तो सुद्दां म्हणजे हे सगळें जें आतां जें चल्लां जशें आतां जयलान सांगलां की इट इज हेल्पलेस पीपल आर हेल्पलेस अशें सिच्युएशन येयलां की हांव एज अ वोटर म्हणून वोटींग इज माय कॉन्स्टिट्युशनल रायट इफ इट इज कॉन्स्टिट्युशनल रायट देन वॉट अबाउट माय ट्रस्ट इफ आय वोटेड अ पर्सन belonging to a particular political party trusting that this person and this party ही समाजा खातीर किंवा माझ्या ह्या गोंया खातीर बरी काम करतली म्हणून हांव तो ट्रस्ट दवरता आनी ताका वोट करता तो जर माझ्या ट्रस्टाचें व्हायोलेशन करता जाल्यार ताका कॉन्स्टिट्युशनान कांयच आधार ना म्हाका म्हाजो तेणी ट्रस्ट सो कायद्या भितर जर बदल करपाक जालो तुका कितें जाय 2/3 आहा ते 3/4 करपाचें ना ऑर इट इज सिंपल रिजायन जायात लोकां म्हऱ्या परत येस रिजायन जायात लोकां बरोबर परत चला पूण रिजायन जर तुमी इन बिटवीन जर जायत जाल्यार जो खर्च जातलो त्या इलेक्शनाचो तो खर्च त्या संबंधीत मनशाक बेर करचो पडटलो कित्याक रिजायन जायत रावतले तुमी आनी लोकांच्या पयशान तुमी इलेक्शनां करत रावतले जावचें ना तशें इफ यू वॉन्ट टू चेंज युअर पार्टी ऑर चेंज द सायड यू रिजायन bear the cost of that particular constituencyचे इलेक्शनाचे आणि तुका जाय ते कर हे सगळे गोष्टी जर फुकट मेळपाक वर्साक 5 फावटी रिजायन जातले इतली कुवत आहा आमच्या लोकांची निवडून येतले आणि आम्ही कित्याक तो खर्च बेर करपाचो खर्च करा फुल टोटल म्हणजे लोकांचे जर भले करपाक राज्याचे बरे जातले देशाचे बरे जातले येदो व्हडलो डिसिजना खातीर खर्च करपाक कोण फाटी सरचो ना इतकेच बरें करपाक जाय जाल्यार लोकूय चल तूं बरें करतलो आमी तुका डोनेशन दिता म्हणटले करया खर्च निवडणुकीचो चल तूं जा रिजायन हय पांडुरंग तुका दिसता की कितें रिजायन जावन लोकां म्हऱ्या वचपाचें जाय जाल्यार परत करेक्ट प्रमोद 1967 टू 70 मेरेन म्हणजे जवळ जवळ 3-4 वर्सां 50% पार्लमेंट आणि देशातले 50% आमदार यांच्यानी पक्षांतर करून धुमाकूळ घातलेलो त्यांना म्हणजे आयाराम गयाराम जे पडला जो हे आशिल्लो एक MLA तो एका दिसा त्यांनी 2-3 पार्टी घेतले बदलले एका तर राज्याचे फूल कॅबिनेटूच घेऊन त्यांनी पक्षांतर केले सो आमची हिस्ट्री आसा आणि जेन्ना 1985 जेन्ना कायदो आयलो पक्षांतर बंदीचो कायदो आयलो राजीव गांधीच्या काळात तेन्ना मधु लेमियन जो ज्येष्ठ म्हणजे सामको श्रेष्ठ मनीस संसदपटू जावन गेलो तिने स्टेटमेंट केलो की पक्षांतर जे आसा त्याच्यावर जे उपाय काडटात ते रोगापेक्षा हे उपाय भयंकर जातले म्हणून आणि तेन्नाच्यान प्रमोद आयज मेरेन मधु लिमियन यांच्यानी जे म्हटले मधु लिमियन जे म्हटलेले तेच जायत येयला की हे उपाय जितले काडले आमी 1/3 2/3 हे रोगापेक्षा भयंकर उपाय जाले सो म्हाका दिसता की एक तूं म्हणटा हांव तुज्या मता कडेन समज आसा की राजिनामो दिवप तेणी
तो कोणूय मनीस असो कितले 8 जाण राजिनामे दिवंक शकतात आणि गोंयान 8 जाण राजिनामे दिवन दुसरे 2 जाण येवं शकता, बाकीचे येवं शकना, कारण लोकांक तेन्ना चान्स मेळटलो. लोक 5-5 वर्सां लोकांक वाट पळोवची पडटा, लोकांक तेन्नाच चान्स मेळपाक जाय एक धडो शिकोवपाचो कोणाक तो. सो हो एक सगळ्यात बरो उपाय आसतलो की कायद्यान दुरुस्ती जावची आणि राजिनामो दिवन संसद तो खासदार किंवा आमदार जो आसा तेणी राजिनामो दिवन आपलं परत इलेक्शन फेस करपाचें. होच एक हेजेर उपाय आसूं येता. आणि सुप्रीम कोर्टान कितलेच फावटी पार्लमेंटाक सांगला की त्या कायद्याचेर कितें तरी करा. सो म्हाका दिसता की काँग्रेसीन 2-3 फावटी केला, बीजेपीन एक फावट तरी फुडाकार घेवन हें खरें म्हळ्यार करपाक जाय. राजिनामो दियात, लोकां म्हऱ्यान वचात. दुसरो विशय जो आसा व्हेरी इंट्रस्टिंग जॉयल, तो म्हळ्यार सरकारी अधिकाऱ्यांचो. सो जेन्ना कोणी तरी भितरले भायले बी अशे वाद घालता पळय किशोर, हांव सदांच म्हणटा की आमी सगळे जाण सरकारी कचेरीच्या नांवान शंख मारत असतात. आनी मागीर म्हाका एक दीस म्हज्या तकल्यान उजवाड पडलो की सरकारी कर्मचारी म्हणून जी एक हें आसा स्पिसीस आसा ती कोण, जाल्यार ते 80 to 85% गोंयकार सगळे, बरोबर न्ही. सो आमी गोंयकार, आमचेच गोंयकार जे स्वताक सरकारी नोकर म्हणटात, कर्मचारी म्हणटात, जाय तें नांव वापर तूं ताका, ते काम करनात म्हणून आमी त्रस्त आसात. इतले त्रस्त आसात की आतां सरकारूय त्रस्त आसा ते सारकें काम करना म्हण. इतली लेवलाचेर की सरकारान तांकां फोर्सफुली रिटायर करपाचें प्रोविजन आमी आतां लागू करतले आनी एक्शन घेवपाक स्टार्ट करतले हें उघडपणान सांगलें. सो म्हाका हो सदांच प्रश्न पडटा, आमी हरशीं भितरले भायले हांगचो थंयचो नॉर्थ इंडियन सावथ इंडियन अशे हजार गजाली उलयतात. हे सरकारी कर्मचारी हे आमचेच न्ही सगळे. कोणालो तरी भाव, कोणालो तरी भयण, कोणालो तरी बायल, कोणालो तरी आनी कोण, हेच न्ही. हे आमचे कितें घुसपालां? Very simple. हय हांव सोदताय प्रश्नाचें उत्तर. I'll tell you कितें घुसपलां तें इफ यू सी व्हेरी केअरफुली. हे आतां काम करना, लेझी आनी कोण दे आर नॉट लिसनींग, कमिंग लेट, हें तें सगळें सांगलां. नंबर 1, why this is happening? Is the person not fit to work there? If the person is not fit, how did he get the job? आतां पळय आमचे ह्या सिस्टमान कितें आसा, कोटा सिस्टम आसा, सगळे कोटा सिस्टमच आशिल्ले न्हू. जाण एकलो मिनिस्टर आपापले मनशां काडून भरता. मिनिस्टरांची कोटा सिस्टम, हांव म्हणटा आनी कसली कोटा सिस्टम काय? एवरीबडी इज हॅव्हिंग देअर ओन पीपल कोटाज. आतां कळ्ळें म्हाका. आनी आय डोंट हॅव टू नेम पीपल, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो मेरिट इज नॉट अ कन्सर्न देअर. सो हाव डू यू एक्सपेक्ट दॅट पर्सन टू डिलिव्हर 100%? हाव डू यू एक्सपेक्ट दॅट पर्सन टू डिलिव्हर सर्विसीस टू द पीपल? हें जातलेंच अशें. पण जॉयल कशें आहा, तूं म्हणटा मुद्दो बरोबर आहा. म्हजें सादें मत, एक जो MTS स्टाफ आसता किंवा एक जो LDC आसता किंवा एक जो UDC आसता, सगळे आमचे गोंयकारच न्ही. आतां सगळ्यांत चड लोकांची इंटरेक्शन ह्या स्टाफा कडेन जाता. आनी सगळ्यांत चड कंप्लेनी बी तुगे, तूं मामलेदार मेरेन कंप्लेनी आसा सद्या, मामलेदार सुद्दां तुगेले हें करता म्हणून. सो ह्यो जर कंप्लेनी जर पळयल्यो, आमी गोंयकाराक विठीक कित्याक धरतात किशोर? तीच तर गोंयकाराची खरी खासियत. खासियत ती गोंयकारान गोंयकाराक बेटीच धरता म्हणून तर आयज आमचेर ही परिस्थिती येयलेली आहा. आतां विशय जसो जयलान सांगलो की आतां काल जो डिसिजन गव्हर्नमेंटान घेतला, वी वेलकम दॅट डिसिजन. इतली बरी की गव्हर्नमेंटच सांगता की आमची कर्मचारी काम करना, आमकां एक्शन घेवपाक. एक्झॅक्टली विशय कसो आहा की मेरिटाचेर तुमी तुमची नोकर भरती जाता काय. पयर आमचो रुदोल्फान स्टेटमेंट केलो की ताका कोणी तरी विचारलो तूं कित्याक गेलो बीजेपीन? नो आमचे यूथ जे आसा दे आर जॉबलेस, दे वॉन्ट जॉब, सो म्हाका जॉब मेळपा खातीर हांव बीजेपीन गेला. म्हाका सांग की आमची जी ज्युडिशियल सिस्टम आसा, वाय दे आर नॉट टेकिंग दीस सुमोटो कित्याक घेयना? दीस इज ब्लंडर, दीस इज टोटल कॉन्स्टिट्युशनाचो थंय फकाणां करता तो. म्हणजे युअर पार्टी इज गिवींग जॉब. जेन्ना पयलीं कितें जातालें, एक खंयची तरी न्यूज किंवा कितें तरी विशय जातो का सुवोमोटो घेवपाची एक पद्दत जातली. आयज ते सुवोमोटो सुद्दां घेवपाचें बंद जाल्लेले. मनीस मंत्री उघड सांगता आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2000 जॉब दिले, आपूण 3000 जॉब दिले. हें कितें म्हणजे हें सगळें आयकपाक आनी ते सहन हांव तरी म्हणटा किशोर, आतां ते दिता न्ही, आतां तर निवडणुकी उघड सांगतात आमी तुगेले जॉब दिता म्हणून, मागीर दितात ते गोंयकाराक दितात कारण ते कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक दिवची पडटात. मागीर तो गोंयकार तो जॉब मेळटगीर
बेजीक काम सुद्धा कित्याक करना त्याची सारकें पात्रताच नसता काम करपाची आणि तो काम करपाक म्हणून गव्हर्नमेंटान जॉईनूच जायना. ताका खबर आसा की एकूच जॉब असो आसा ज्या जाग्यार काम करिनासतना आपल्याक पगार मेळटा आणि आपूण सुशेगाद आपले काय लायफ पांढरंग तुका हें दिसता? किशोर उलयता ते बरोबर आहा. हय आमच्या सरकारान टायम बाउंड सर्व्हिस ऍक्ट हाडलेलो, म्हणजे वेळेत लोकांची कामां जावपाक जाय सगळ्या गजालींक, म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेटा पासून ते डेथ सर्टिफिकेटा मेरेन सगळ्या गजाली जन्म येत सावन अमक्या टायमार निर्वाणा मेरेन हय अमक्या टायमार हे सगळ्यो गजाली मेळपाक जाय. पूण मग तुवें म्हटलें की आमचे गोंयकारच न्ही काय म्हणून. हांव तुज्या मता कडेन समज आसा, पूण हांवें अनुभव घेतला आनी हांवें पळयला असे कर्मचारी आसात जे तूं कसलेंय फाल्यां काम घेवन तेजे कडेन गेलो जाल्यार पयली रिप्लाय आसता की तो ना अमको करता तो काम, तो सोमारा येतलो तो सोमारूया म्हणटा तो म्हाका, म्हणजे मनशांक सर्वसामान्य गोंयकारांक छळटात पळय काय ते सोमारा हे म्हणटात. हेजो अर्थ कितें? चवकशी जर केली जाल्यार तुका सगळ्यांक लक्षात येतलें की खंयचोय कर्मचारी लिव्हेर आसो ताजो लिंक ऑफिसर आसता, म्हणजे तो जर आज खुर्चेर ना जाल्यार सायटीचो मनीस ताका तें काम दिल्लें आसता, तेणी तें करप आसता. हँडओव्हर आसता. पूण दर फावटी गोंयकारांक तुमी सतयतात बारीक लोकांक, म्हणजे अशे तरेन प्रत्येक सरकारी ऑफिसांत तो नासता. हेंकां मोबायलाचेर आनी कंप्युटराचेर गेमी खेळपाक टायम आसता, हेंकां भाजयो हाडपाक शॉपिंग करपाक टायम आसता, हेंकां ते झेमो करपाक टायम आसता. कितलेशे फोटोग्राफ पडलेले आसता. आमी छापिना इतल्या खातीर कितें ह्युमिलेट जातले म्हणून आमचे भुरगे जेयल्या उपरांत न्हिदतात ते 3 मेरेन ऑफिसाची दारां बंद करून दवरतात. हे चित्र जर पळयलें जाल्यार हे अत्यंत वायट सरकारी कर्मचारी चित्र आसा आनी हेजें इव्हॅल्युएशन जावपाक जाय किंवा मूल्यमापन जावपाक जाय की कितल्या लोकांची गरज आसा. कंप्युटरायज जालें सगळें, कंप्युटरायज जाल्या उपरांत नोकऱ्यो कमी जावपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण कंप्युटरायज जाल्या उपरांत नोकऱ्यो वाडल्यो. इव्हॅल्युएशन केल्लें तेन्ना एवॉल्यूश करपी जे पोस्ट आशिल्ले ते सुद्दां मंत्र्यांनी भरपाक मेळना, पूण कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवन भरले. अशे तरेन ह्या सरकारी खात्यांची हें जाल्ली आसा न्ही ती, म्हणजे जवळ जवळ 65,000 सरकारी कर्मचारी आमचे कडेन आसात. आनी दुर्दैवाची गजाल, एक बरी गजाल हांव सांगपाक सोदतां, म्हणजे फाल्यां आमकां न्ही गाळी पडपाक नाका, पण 60-70% लोक जे आसा न्ही सरकारी कर्मचारी, म्हाजो अनुभव असो आसा, म्हणजे अनेक ऑफिसरां कडेन किंवा कोणा कडेन आमी बसता लेट मेरेन 7-8 मेरेन सुद्दां आसतना, तेन्ना बावडे डेडिकेशन दिवन काम करतात. आमी पळयला सेक्रेटरीएटान पळयला, अनेक डिपार्टमेंट आसा प्रमोद 70-80% तरी लोक असे आसपाक जाय. हे 20-30% लोक असे आसात भितर सरकारी कर्मचारी जांकां काय पडलें ना ते पगारा खातीर काम करतात. तुका 70-80 प्रकरण खंयचे दिसता? एफिशियंट काय इनएफिशियंट? ना एफिशियंट 70-80 एफिशियंट म्हणटा. तेच तुका सांगता प्रमोद की कितें जाला की काय कमी मनशाक लागून काय मोजक्या तो ना तो सोमारा येतलो सांगपी मनीस कोण? एक्झॅक्ट 70-80% एफिशियंट आसा. कितें जाला सिच्युएशन जाणा तूं की हे इनएफिशियंट लोक आसात पळय, हे इनएफिशियंट म्हणजे एक रॉटन एपल सगळी एपलार रॉटन करता पळय तशी परिस्थिती. हो इनएफिशियंट व्यस्त नसता, त्या इनएफिशियंटाचो कोण तरी गॉडफादर असता त्याच्या नावार तो त्या इनएफिशियन्सी फाटल्यान खूप फावटी उद्देशी असता आणि त्याची अशी परिस्थिती की डायरेक्टर सुद्धा त्याका विचारू शकना बाबा तू काम कित्याक करिनाका म्हणून. तो काढता तो फोन लायता घे म्हणटा काढला न्ही तातून ते फारके वाचा तेणी ते डायरेक्टराचे जे आयकना म्हटला तो पॉइंट भितर येयला की हेंकां सांगून काय लोक आयकनात, कामगार आयकनात म्हणून हे करचें पडटा. सरकार ऑन रेकॉर्ड मान्य करता चोडीचे मान्य आपले कर्मचारी आयकनात म्हणून. क्विकली वेळ सोंपला. ओके वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता, पूण म्हाका दिसता एक गजाल, आमी गोंयकारच सरकारी ऑफिसांनी काम करतात आनी गोंयकाराकच वेठीक धरतात. हें गजाल आनी ही गणीत म्हाका कळना. कसोय जॉब मेळटकीर तरी काम सारकी करपा जाय, ऑर काम न करपा खातीरच आपल्याक तो जॉब जाय अशी भुमिकेंतल्यान जर आमी तो जॉब सोदतात जाल्यार आमच्या की व्हडले कर्मदळिद्र्यांनी कोण नात. सो म्हाका दिसना की गोंयकार इतली कर्मदळिद्रे म्हण. तितलो तरी आशावाद अजून म्हजे कडेन आसा किशोर. तितल्याच आशावादाचेर हांव थांबतां आनी इतलेंच मागता की सरकारांनी एक्शन घेवची. मिडिया म्हणून, पत्रकार म्हणून आमी सगळे जाण सरकाराच्या एक्शनीचें समर्थनच करतले, कारण कोण जर जनतेचो पयसो आनी पगार घेवन जर जनतेकच त्रास करता जाल्यार ताजेर सरकार जर एक भुमिका घेता, ताठर भुमिका, आनी जर एक्शन घेवपाची जर तुगेली एक इच्छाशक्ती दाखयता जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी सरकाराक तेंको दिवपाक जाय. त्याच बरोबर म्हाका याद जाता की मनोहर पर्रीकार केन्नाय सांगतालो, खंयच्याय मनशाक खंय गोंया भितर सस्पेंड केलो की ताजो सोयरे दायरे कोण, ताजी गॉडफादर कोण, ताजी गॉडमदर्स कोण, हे खंय सगळ्यो गजाली खंय अकस्मात एका म्हायत्या भितर कळटात. कारण फोन येवपाक लागतात की सांबाळून घे म्हणून. अशे फोन आमी करची नात.
अशें हांव धरून चलतां जेन्ना एक्शन जातली तेन्ना आनी थांबता. जय पांडुरंग किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.